NEET सक्ती वर्सान फुडें दुखलूक केंद्रान अध्यादेश काढल्यार सुद्धा गोयच्या मेडिकल ॲडमिशनाचे कोफुसांव सुटपाची चिन्ह दिसनात। कारण सुप्रीम कोर्टाचे NEET सक्ती ऑर्डरी उपरांत गोंयांत GCET घेतल्या। केंद्राचो अध्यादेश राष्ट्रपती कडेन आडकळा। गोंयांत NEET दिल्या भुरग्यांचे पालक GCET दिल्ल्याक मेडिकलाक ॲडमिशन घेवंक दिवचे ना, ते कोर्टाची भाशा करतात। मुख्यमंत्री म्हणटात सध्या गोंयकारांक NEETच। NEETचे कोफुसांव सुटून सुटना। NEET सक्ती वर्सान फुडें धुकलची म्हूण केंद्र सरकार अध्यादेश काडटा। अध्यादेश सद्याक राष्ट्रपती कडेन पावला। राष्ट्रपतीन ताचेर सय करचे पयलीं स्पश्टीकरण मागलां। ते भायर अध्यादेशा आड कांय जाण परत सुप्रीम कोर्टात गेल्यात। अध्यादेशाचेर स्पश्टीकरण दिवंक केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा राष्ट्रपतीक सोमारा मेळटलो। ते प्रमाण अध्यादेशाचें कितें तें थारतलें। राष्ट्रपतीन घडये अध्यादेश मंजूर केलो पासून जाल्यार गोंयांत सध्या तरी NEETच। कारण सुप्रीम कोर्टान 9 मायाक NEET सक्तीचो आदेश दिल्लो आसतना गोंयांत 10 आनी 11 मायाक GCET घेतली। आनी अध्यादेश आयलो तो परीक्षे उपरांत 20 मायाक। गोंयची केस बाकीच्या राज्यां परस वेगळी। ते भायर पालकांच्योय कांय हरकती आसात। ती MBBS आनी जर तुका BDS कोर्साक जर ॲडमिशन जाय जाल्यार NEET इज गोइंग टू डिसायड युअर फ्युचर। सुप्रीम कोर्टाचे क्लियर डायरेक्शन आशिल्लें 9 तारखेच्या ऑर्डरी। गोंयची जी पळय GSET जाल्या ती 10 तारखेक आनी 11 तारखेक जाल्या। सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जाततेर जाल्या आनी ह्या ऑर्डरीन भितर गोवा गव्हर्नमेंट पार्टी आशिल्ले। तुमकां खबर आशिल्लें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जाले म्हणून। सो जेन्ना स्टुडंट कम्युनिटीचो भुरगो किंवा आमचो 16-17-18 वर्सांची भुरग्यांनी जेन्ना ही एग्जाम आन्सर केल्या GSET तेन्ना ताका पुराय ते भुरग्याक सांगिल्लें, ताच्या आवय बापायन सांगिल्लें आसत, ताणें TV पळयला रातचो की आपूण जी पळय एग्जाम आन्सर करता आज GSET 10 तारखेक किंवा 11 तारखेक आपण एग्जाम आन्सर करता, ते भुरग्याक खबर आसा की ही एंट्री एग्जाम फॉर मेडिकल न्ही, एंट्री एग्जाम फॉर मेडिकल डेंटल ही न्ही। एंट्री एग्जाम फॉर मेडिकल डेंटल 24 तारखेक जावपाची आसा किंवा ती नीटाची जी पयली एग्जाम जाल्या ती। सो तो जेन्ना ही एग्जाम बरोवपाक गेला, मेजॉरिटी ऑफ द स्टुडंट्स they have taken this exam as a prelim, as a preparatory exam to only gauge their preparation. ताजे आपले बाबा प्रिपरेशन कशें आसा ते पळोवपा लागून। He must have taken answered this exam not with that seriousness that is answering a final exam for his entry for MBBS and BDS. 170 students have not even appeared for this exam. MBBS आनी डेंटला खातीर इत्सूक भुरग्यांच्या कांय पालकांक NEETचेरूच वा GCETचेर दिली जाल्यार नव्यान GCET घेवनूच ॲडमिशनां दिल्ली जाय। ते म्हणटात सुप्रीम कोर्टाचो NEETचो सक्तीचो आदेश आसतना गोंयांत GCET घेतल्या, ताका लागून तांच्या भुरग्यांनी GCETक व्हडलेंशें म्हत्व दिलें ना। तशें केलें ना जाल्यार खंय पालक कोर्टात वतले। पालकांनी मुख्यमंत्री, भलायकी मंत्री, टेक्निकल एज्युकेशन संचालक आनी मेडिकल कावन्सिल ऑफ इंडियाक तशें स्पश्ट बरयलां। ऑर्डिनन्स आयला म्हणून तूं जर ही GSET जी जाल्या गोंयान भितर ताजेर MBBS आनी BDS ॲडमिशन करूं शकना। तुका जर MBBS आनी BDS हें करपाक जाय, ऑर्डिनन्स आयला म्हणटा तेर तुका जर परती घेवपाक मेळटा, GSETाचेर ॲडमिशनां दिवपाचीं आसा, परती GSET घेवपाक जाय तुवें। जे पळय मेडिकल आनी MBBS हांकां जे आसात MBBS आनी BDS एस्पिरंट तांकां लागून परती GSET घेवची पडटली। यू अलाव एवरीबडी टू appear. There is no problem. But this exam students have answered in utter chaos. They were sure that it is NEET which is going to decide their future and not this exam. So performance of hundreds of students must have been affected because they may not have taken this matter seriously. गोयच्या सिच्युएशना प्रमाणे म्हाका दिसता NEET केल्ली बरी आशिल्ली। पण जर तांकां ही करपाची आसा जाल्यार ॲडमिशन GSETाची करपाची आसा जाल्यार नो प्रॉब्लेम, यू कॅन गो हेड। बट यू कांट डू ॲडमिशन्स ऑन द बेसिस ऑफ GSET which was conducted on 10th and 11th which was after the Supreme Court order. आणि then it will amount to contempt of the Supreme Court order. तुम्ही जर GSETाचेर जर करता जाल्यार because as on that day Supreme Court order was valid. इतल्या मजगतीं संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टान अध्यादेशाक सुप्रीम कोर्टात हरकत घेतल्या। ते भायर दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालानूय अध्यादेशाचेर राष्ट्रपतीन सय करची न्ही म्हूण मागला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ज्या वेळार सगळ्या राज्यांचे भलायकी मंत्री आनी भलायकी सचिवांची NEET सक्ती आड दिल्ली बसका घेतिल्ली तेन्ना गोंयचो भलायकी सचिव, भलायकी मंत्री वा मुख्यमंत्री कोणूच बसकेक गेले ना। भलायकी मंत्री आनी मुख्यमंत्री तेन्ना मुंबय पक्षाच्या मिटिंगेक आशिल्ले। गोंयची केस वेगळी आशिल्ल्यान ते बसकेक गोंयचो एकलो तरी अधिकारी जायच आशिल्लो।
गोंयांत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत GCET जाल्या, ताका लागून मुख्यमंत्री सामको सादूर उलयता. सध्या तरी खंय गोंयच्या भुरग्यांक NEETच. हांव जप्प करून रिएक्शन घेवन भुरग्यांक अडचण जावंक जायना. अनलेस आय स्टडी इट प्रॉपरली आय शूड नॉट डू दॅट. कारण भुरगे शिकतात 24 तारखेक परत बसूंक जाय म्हणून मुख्यमंत्र्यान कितें तरी सांगलें अर्द्या म्हायतीचें लावचें न्हय. कारण तांणी ऑर्डिनन्स हाडचो. ऑर्डिनन्स येतकीर मागीर पळोवया. पूण एज ऑफ नाव मेडिकल कॉलेजीचें एडमिशन हें 24 तारखेक जावपी 24 जुलैक ठरलेल्या निटाच्याच प्रमाणे जातलें. 24 जुलैक NEETची दुसरी परीक्षा जातली. राज्यांक आपापल्यो GCET जाय. सुप्रीम कोर्टान देशभर एकूच परीक्षा घेवची म्हूण सांगला. NEET सक्ती आसतना गोंयांत GCET घेतिल्ल्यान GCET सिरियसली दिल्ले आनी दिवंक नाशिल्ले अशे 2 गट जाल्यात. NEET सक्ती फुडल्या वर्सा धुकलपाचो केंद्राचो अध्यादेश आयलो तरी हें कोफूसांव सुटपाचें ना. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. दृष्टीच्या लायफगार्डांचो 3 दिसांचो संप सोंपलो. दृष्टीन बीचार मुंबयच्यान लायफगार्ड हाडून घाल्यात. शेनवारा आयतारा बीचाचेर मुंबयचे लायफगार्ड दिसले. मुंबयचे लायफगार्ड सोमारा ड्युटीर वचपाचे. मात दृष्टी संपावेल्या गोंयच्या लायफगार्डांक घेता काय मुंबयच्यांक दवरता ते सोमाराच कळटले. दृष्टीन कास्किसावांक केल्यार खंय आयटक आंदोलन खर करतले. शुक्रार सावन चालू आशिल्लो दृष्टीच्या लायफगार्डांचो संप आयतारा सोंपलो. तिसऱ्या दिसा कोलवा दर्यादेगेर लायफगार्डांनी दिसभर धरण्याक बसून संप सोंपलो म्हूण घोशणा केली. तांकां मेळपाक आमदार विजय आनी अलेक्स रेजिनाल्ड पावले. दोगांनी लायफगार्डांक तेंको दिला. आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन तांकां एज प्रॉमिस्ड तुवें इन्शुरन्स दिला. वयल्यान मिनिस्टरान सायन मारला. आमगे सावथा मिनिस्टर आहाय, आमगे जावं मायकल लोबो आहा आनी कोण आहा जाय आनी तुमी आमगे भुरग्यांक रेग्युलरायज करे. सरकार उतर पाळना. सरकाराक एग्रीमेंटाचो रेस्पेद ना. सरकार मिनिस्टर येता उतर दिता आनी मागीर ताजेर परतो युटर्न मारता. हे सगळें जाता एक घाटियाक प्रोटेक्ट करपाक. एक दृष्टी म्हणटा जो भायलो आयला जो गोंयच्या सरकाराक ती कंपनीच अशी फॉर्माल केल्या. उक्तकीन म्हाका तेन्ना सांगिल्लें एक कंपनी 2 दीस पयलीं सुरवात जाता. ताजी शेअर कॅपिटल आसता 1 लाख रुपीज आनी ताका टेंडर मेळटा 29 कोट्यान 28 कोट्याचो टेंडर मेळटा. म्हळ्यार हाजेरूच कळटा की सरकारान पयशे खाऊन हो टेंडर दिल्लो आहा. सरकाराचे हे स्कॅम इन्व्हेस्टिगेट करून तुमकां आमी उतर दिवंक शकता. इतलेंच की रोखडोच हे नवे वर्साक नवो सरकार येतलो. हे दृष्टीच्या ओनराक आनी जे कोणे सायन मारला एग्रीमेंट हांकां पयले प्रिजावान घालपाक आमी आसतले. लायफगार्डांनी सोमारा ड्युटेर वचचें. ड्युटेर गेल्ले कडेन दृष्टी कितेंय त्रास करीत जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी आयटकान दिल्या. घेतले कोणाक घेवचे ना. कोणाक घेतले ताचो रिपोर्ट इमिजिएटली ऑफिसाक करचो आनी इमिजिएटली आमी फाल्यां ऑफिसांक मेळून फुडले हेजी सुद्दां दिशा कितें आसतलें तें थारोवपाक येता. पूण फाल्यां प्रत्येकानी आपापल्या कामार वचचें. कोणी नर्वस जावपाची गरज ना कामार घेतलें म्हणून. कोणी हातपाय जोडोवपाची गरज ना अरे कितें जातलें काय म्हणून. तुमकां आतां सगळ्या उलयणाऱ्यांनी सांगलां की आमची लढाय आयच्यान परत फुडल्या दिकेचेर चालू जातली. आमी जाय पडले आसत जाल्यार फक्त कलंगूट कोलवा आनी पणयेत ना जाल्यार आमी जतो घेवन गांवां काणकोण पासून पेडणे पर्यंत सदां मार्च करुया गाडयो बिडयो घेवन आनी आमच्या प्रश्नाचेर आमी गोंय पेटोवन घालुया. आनी म्हाका खात्री आसा की आमच्या लायफगार्डांचे प्रश्न मिटतले आनी आमी मिटोवन घेतले. आनी ह्यो काळ बरो आसा पॉलिटिकली from all angles. This is the best time. This is the best time to go forward. And I tell you, I assure you that we are going to succeed no matter whatever be the hurdles, whatever be the roadblocks that the government, the BJP government and the Chief Minister and others may put in our way. Istano, tumi je zuzल्यात तेका खरीत भाशेन सलाम दिता. दृष्टीन सध्या मुंबयच्यान लायफगार्ड हाडून गोंयच्या दर्यादेगांनी घाल्यात. फाटले 2 दीस कळंगूट मिरामार बीचार मुंबयचे लायफगार्ड दिसतले. आता कधी आला इथे ड्युटीला? कालपासून. म्हणजे स्ट्राईक आहे म्हणून तुम्हाला आलं? आजचा दुसरा दिवस नाही, पण तिकडे मुंबईला मला सोडवायचं. तुम्ही मुंबईला काय लायफगार्ड होते का? वोटिंग. आता तुम्ही किती जण आलं गोव्यात? 14 जण काय वाटतं. हां, म्हणजे इकडे बागा टू सिकेरीपर्यंत आहेत तुमची.
सोमारा गोयचे लायफगार्ड परत ड्युटेर चल्ले. दुसरे वाटेन दृष्टीन मुंबयच्यान लायफगार्ड हाडल्यात. फाटले फावट संपर्क गेल्ले लायफगार्ड परत ड्युटेर जॉइन जाल्ले कडेन दृष्टी घेना म्हूण कोफुसांव जाल्ली. हे फावट कितें काय विचारूंक गेल्यार कंपनीचो एकलोय फोनार सुद्दां उलोवंक मेळना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या फोरमांत मेळून 700 केशी आणि अर्ज वर्सांची वर्सां कुसतात. दोन्ही कंझ्युमर फोरमांनी अजून पुराय वेळ अध्यक्ष ना. स्वतंत्र अध्यक्ष नाशिल्ल्यान केशी घालपी गिरायकांक न्याय मेळना. कंझ्युमर फोरमान सरकारा कडेन पत्रव्यवहार करीत आसा, मात सरकाराक पडूनच गेल्ले ना आनी गिरायकांक वाली ना. खासा रिपोर्ट. गिरायकांचेर अन्याय जाल्यार कंझ्युमर फोरमा कडेन वचात म्हूण सरकार कोटी मोडून जायराती करता. मात गोयच्या कंझ्युमर फोरमाक सध्या ना आवय ना बापूय. कितलींच वर्सां जालीं शेकड्यांनी केशी उत्तर आनी दक्षिण गोयच्या कंझ्युमर फोरमांनी कुसतात. गिरायकांक न्याय मेळटलो म्हूण रावतात. गोयच्या दोनूय कंझ्युमर फोरमांक अजून पुराय वेळ अध्यक्ष ना. केशीचो स्टेटस पळयल्यार परिस्थितीचो अदमास येतलो. 280 केशी पेंडींग, 103 एक्झिक्युशनांक पेंडींग आनी 96 अर्ज पेंडींग जाल्यार ह्यो पळयात दक्षिण गोयच्या कंझ्युमर फोरमा मुखार पेंडींग आशिल्ल्यो केशी. 280 केशी पेंडींग, 103 एक्झिक्युशनांक पेंडींग आनी 96 अर्ज पेंडींग. गोय राज्याच्या कंझ्युमर फोरमाचो अध्यक्ष न्यायाधीश UV बाकरे म्हणटा, सबंद वेळ असो अध्यक्ष नाशिल्ल्यान केशी मुखार व्हरपाक वेळ लागता. Under the Consumer Protection Act 1986, there is no provision for appointment on temporary basis. The presidents of district forum should be appointed on regular basis. But from the beginning, the presidents of South Goa district as well as North Goa district forum have been appointed on temporary basis. There are no regular presidents at the district level. Therefore, the presidents who are otherwise advocates do not come full time to the court and they give very little time in conducting the matters in the forum. Therefore, the disposals are very less. कंझ्युमर फोरम सरकाराक पत्रां बरयत आसा, मात सरकाराक पडून गेल्ले ना. The posts have to be filled on regular basis at the district level. This issue has been raised before the government from time to time since last several years, but then the government is not showing interest. सध्या काय आदोगाद उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या कंझ्युमर फोरमाचेर एक्टिंग अध्यक्ष म्हणून गरजेक काम पळयतात. सरकाराक फोरमाचे पडून गेल्ले ना आनी गिरायकांक वाली ना. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेऊया एक विराम.